उलयता आम्ही बाणालकार नुस्त्याकार यांचा 10 दीस जाले उपास पोटाय आणि येतोय मालपोयच्यो बोट्यो सगळ्यो फुल टॉचिंग बुटाय त्यो कोटाय फुल ट्रॉलिंग ऑन आस मेत्रांचे प्लीज सीएम साहेब आम तुझ पांय पोटाय हे मातशे बंद कर सुमार 50 बोटी हाय 50 सुमार कोणा मो पांय पडले आमी चोय सीएम सर प्लीज आम नुस्त्यान आज 15 दीस जाले सिराफ म्हूण आमगे नुस्त्याकार वयर रावलाय आनी वयल्या मारू येताय आमकां दादागीर कोताय प्लीज सीएम सर चोय 50 मेत्रांचे येन या फुल ट्रॉलिंग कोताय सीएम सर कित्याक लागून आयले तुमी आज आमी हिंगा एकठांय जाले सगळे हारीबाव सकाळी आम दोयऱ्या आम चोवपा येयल्ले दोयरो केसा तो कित्याक आम गव्हर्मेंटान कॅप्टन ऑफ पोर्टान आनी फिशरी डिपार्टमेंटान एक आमकां मेसेज धाडली एक 10 ते 5 दीस तुका दोयऱ्या वचना काय म्हूण दोयरो राफ आहा रेड अलर्ट सो आम चोच्या येयल्या सुमार 50 ते 60 सुमार तांबडे कलराच्यो बोटी येयल्यो आनी खाली 50 मिटरांचे त्यो आमगे गव्हर्मेंटान काय तो हा 5 किलोमीटर भायर रावन फिशींग करपाक पूण ह्यो बोट्यो सारक्यो वयर फुल टॉलिंग करूं लागल्यो सो हांव आमच्या दोस्तागे एक बोट घेवन चोवपा म्हूण गेलो आडावपा म्हूण गेलो ते आमकां अटॅक करूं येयले आनी वयले आम दांड बी दाखोवपा लागले सो हांव गव्हर्मेंटाचो मागोता हे मालपोय म्हणटाय ते गांवच्यो बोट्यो आमगे गोंयच दोयऱ्या कडेन नुस्त्या माताय सो आमकां सपोर्ट जावो आतां हांव नको कोणाकय सपोर्ट मागपा तो आम टुरिस्ट हे फिशरी मिनिस्टरा कडेन फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन बी सपोर्ट मागिलो आज आम सीएमा पांय दुखू पडाय मातशें एक्शन घेवचें मू आमगे हे इश्यूआचेर फिशरी डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी फिशरी डिपार्टमेंट आजय बी इन्फॉर्म केला ते म्हाका सांगिला आमी हाल हेच जाला तुमकां आमी 2 पुलीस प्रोटेक्शन आनी फिशरी डिपार्टमेंटा 2 जाण मनीस 60 धाडले आनी आयकळे तर येयले जाल्यार आम ते बोटिंगान आम घेवन वचपाचे सो हाल ते येतले वो येवपा नाय ती आम खबर ना पण फिशरी डिपार्टमेंटाक असली बोटी आसा सद्या ते नाय म्हणटाय म्हाका कांय खबर ना पूण आमचे एसो बोट घेवन आमच्यान वचा जाता आज मरे हे सगळो इशू जालो म्हणटरी सकाळ फुडें कंट्रोल रुमाक फिशरी डिपार्टमेंटान फोन मारलो हांवें तो म्हाका म्हणटा आपण आपल्यागे पेट्रोलिंग बोट आहा ते कालामूट सायडीन धाडा एक सांगिल्लें कालामूट सायडीन तें चलना म्हणे फिशींग चलत तें आतां वेनावलीसून कोलवासून आमगे मोगोर पंतासून आनी म्हळें आमगेलो बेतला एक पोस्टर आहा तेकाय तूं भायर घाल म्हूण सांगिल्लें तेणें पेट्रोलिंग करची हिंग तालपणा येता तो म्हाका सांगता मागीर फोन केलो आनी तुमी तेगे फोटो मारला ते बोटीचें नांव आहा हांव गव्हर्मेंटा वतीन विचारूं सोयता आयज नांव मेडबुसान तुमी रावताय तें आडावपाकू बोट धाडाय बोट धाड तेका कॉन्सिफिकेट कराय ओडून हाडय ओडून हाडून म्हणटा तेगे नांव गांव तो खंयचो सगळें कळटलें हें आतां तुमी एशें कोन्न तरी कोण तरी तुमी आमगेले बारीक समाजा हे हार्यांक तरी डिस्टर्ब करूं सोदताय आयज सगळो हारी रोटा हे पॅन्डेमीक जावन नुस्त्याक वयना आमगे टुरिजमूय बंद जालो आहा आनी आयज आमकां 1 पांटी 2 पांटी 5 पांटी नुस्तें पडा आनी जरी तर एशें कोन्न तरी हें चलोलें फूल ट्रॉलिंगू आनी तेंय जाल्यार आमगे गोंयकारांगे देखून न्हू आनी बीचीस बॅन सेंटरा वचून हें फूल ट्रॉलिंग बॅन जालो आहा आनी तेमी पडे हो आमकां डिस्टन्स दाखयला तेज्या भितर हें बॅन जालो आहा आनी हें बॅन जालो आसतना हे मालपे बोटेन कोताय म्हळ्यार हें गोव्हर्मेंटान हें सारकें गोव्हर्मेंटाक पयस सद्याक रॉंग आनी हें तेमी चोयचें इमिडिएट हेजें एक्शन घेवचें इमिडिएट आमगेली सगळ्यांगेली मागणी लाईट घालून नुस्त्या माता हारी भाव किती हातली आणि आम्ही 10 जण एक वयरान मानबाट बसून आमकां काय घरा दिली आता घरा दिच्या दोग जण आहेत त्यांचे गुमेणा Roy Barreto, publicist, but Italian
म्हाका आपयन हाडा आतां हिंगा पॅलीन आपयन हाडा तेका लागून हांव फिशींग कम्युनिटी हाटीन आमगे सगळे थंय भाव सगळे फिशींग कम्युनिटी भाव हिंगा रेडी आहाय कितें जालें आयज आनी काल नोता एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जातालो आमकां दिसोलें नोता जात म्हूण ते एक्शन घेतले मग हिंगा नोताक सकाळ फुडें आमी चोयलें जाल्यार हिंगा 50-60 बोट्यो हिंगा हें कोताले ट्रॉलिंग कोताले बुल ट्रॉलिंग कितें आतां बुल ट्रॉलिंग प्लस स्पीड बोट्स बिग स्पीड बोट्स आतां हिंगसोन आमकां दिश्टी पडटाले स्पीड ट्रॉलिंग न्हू आख्खें नुस्त्या घेवन वयता सगळ्या नुस्त्या मोव जावं कितें जावं तें नुस्त्या तांकां आतां रेट मेळटा सो तेका लागून आमगे हितू गोवा कोस्टा आतां एसा राफ जाले म्हूण आम कसो मेळना बट ते ओल्ड बोट घेवन आख्खे हिंगा काबार कोताय स्वीप कोताय आख्खो आमगेलो कोस्ट आतां स्वीप कोताय सो आमगे कितें आतां हे आतां बारीक आतां हे बारीक आतां रांपोणकार ते सफर जाताय आमगे गोवोरमेंटाले पळय सुद्दां कन्जर्वेशन म्हणटाय ते कांय ना सस्टेनेबल फिशींग म्हणटाय तेका आतां कांयच खबर ना ते आतां व्हड बोटी आनी मसल आहाय तांकां ते धाडाय ते झगडोन थिंगा आनी आमकां आतां बारीक फिशरमॅना बारीक रांपोणकारां कांयच पडना पयले 2 पिकअप 3 पिकअप पडटाले आतां 1 आनी 2 पांट पडाय सो तेम कितें करपाचें आतां हें आतां गोवोरमेंटान चिंतपाचें हें आहा ताका इकोसिस्टम लागोता इकॉलॉजी ऑफ द मरीन इकॉलॉजी लागोता ताका तें आतां आमगे कांयच गोवोरमेंटाचें तुकलें ना सो हे मातशें आनी तुमी आतां आमी सगल्यांनी घालपा पडटलें गोवोरमेंटा तकल्या की आमकां सस्टेनेबल फिशींग जायें कोस्टल कम्युनिटी तुमी फिशींग कम्युनिटी आतां तुमी सपोर्ट करपा जाय इतलें मुगेलें मागणी